हरे कृष्णा हांग उपस्थित आशिल्ल्या सकळ भक्तांक मनस्पूर्वक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन स्वागत करता। आजी भगवत पुराण कोंकणी हांनी आयोजित केलेले वैदिक कुमारास ते टॉपिकांत आजी 4 कुमारास हांगेल बग्गे आमी आयकुचे आसाची। सुरवेक आमी मंगळाचरण आयकुया। मंगळाचरण सांगू येता आसाची भव्यापै माताजी। हरे कृष्णा भव्यापै माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। म्यूट सच तुम्ही विद्यापे माताजी म्यूट सकी म्हणून। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद भव्यापै माताजी तुमका। सो आता मी चरणुवालकरेन श्लोक ऐकूच्या वचा। श्लोक सांगू येता आसाची फर्स्ट वर्स सिद्धार्थ पै, सेकंड श्रीनिका पै, थर्ड भूमिका पै, फोर्थ विष्णु पै, फिफ्थ विभू पै, सिक्स्थ श्लोक मनोज कामत, सेवेंथ सिद्धार्थ पयोप संगतास, एथ आणि नाइन्थ सन्मति कामत, 10th मन्या उडपीकार। सो सिद्धार्थ तू स्टार्ट करन। हरे कृष्णा। आता मी श्रीमद भागवतमचे 3 स्कंदाचे 15 अध्यायांतू द 4 कुमारास वैकुंठ होताना वैकुंठ कशस आणि देवाक ग्लोरिफाय करचे श्लोक आम्ही ट्राय करू सांगता सती। तं त्वागतं प्रतिहृतौ पैकं स्वपुंभिस्ते चाक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियो व्रजयनो शिववायुलोलक शुभ्रातपत्र शशिकेशर शीकराम्बुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसाद सम्मुखं स्प्रणनीय धामा स्नेहावलोक कलया हृदय संस्मृतष्टं सामे प्रथमुरशि शोभितया श्रियश्वास चूडामणिं शुभगतं निवान्तधिष्ण्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीतां सुखे प्रतुनिताम्बिनि विस्फुरान्त्या काञ्चालिभिर्विरुताय वनमालया च वार्गुप्रकोष्ठवलयं विनाथसुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विद्युक्षिपन्नमकरकुण्डलं मण्डनमार्हा
गण्डस्थलोनं मुखं मणिमत्किरीटम् दोर्दण्ड विवीरहारपाराद्या कारणकण्डरगतने न च कौस्तुभेन। हरे कृष्ण। अत्र प्रसृष्टमिति स्मितभिर्धराय स्वानब्धया विरचिता बहु सौविष्टवाद्यम् मायं भविष्य भवचं च पजं तमङ्गम् नेमुर्निरप्स्यानवित्राप्त दृशो मुदा कै। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुमारा ऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्वैवनो नयनमूलमनन्तराद्दः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णीतरः भवदुद्भवेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तं त्वां विदाम भगवान् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेऽनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रन्थयो विदुर्मुनयो विरागाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञातन्तिकं विगणयन्तपे प्रसादं हिन्त्वन्यदर्पितभयं ब्रुव उन्न एस्ते येङ्गात्वत्तङ्घ्रिशरण भवतः कथायाः कीर्तनेतीतयशसः कुशलरसज्ञः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामं भव सर्वजनये निरेषु न स्तात चेतोलिवद्यदिनुते पदयोरमेता वाशस्य नस्तुलसि वद्यति तेन्द्रिशोभाः पूरेत गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रादुश्च कर्तयदिदं पुरुहूत रूपं तेने सनिवृत्तिम् अवपुरअलां दृशो न तस्माइदं भगवते नमः यो नात्मनं धुरुदयो भगवान् प्रतीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. ರಾಜರುಡನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕುಂಡ್ ಸಂಗ್ಲಮ್ಮ. ಶ್ರೇಣಿಕ್ನ ಮಾತು ಸಂಗಿಲ್ಲ 10th ಶ್ಲೋಕ. भूमिका. ओके मस्त मस्त धन्यवाद मा. भारी चंद कोण सांगले लास्ट मोमेंट तुक दिले मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण सांगले पूरा चढू वांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन आणि तंगेल पेरेंट्स सांग मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता मी स्पीकर जाऊन जाईन की म्हणून हरे कृष्णा. मथुरा माता जी स्पीकर जाऊन जेवताना तुम्ही कीर्तन करताच मॅम. ओके. थैंक यू. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। Hi Linchika, join the Linchika. Mataji join the Linji.
वय हरे मस्त मस्त धन्यवाद मथुरा माताजी तुमका. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आयचे सेशन स्टार्ट करचे पशी फुडें देवाक गुरु परंपराक प्रार्थना करता ती आमगेले हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभुजी तशींच हिज ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी आणि हिज ग्रेस सुबल प्रभुजी हांगेले अम्माल काले निधन जालें निधन जालेलें आसा. आमगेल पुरा हांगा उपस्थित आशिल्ल्या भक्तवृंद आणि भगवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे तांकां आणि तांगेले सकट कुटुंबाक प्रार्थना अर्पण करताची. देवाले गुरुले स्वामी चरणांत प्रार्थना करताची की चांग ती मेळो म्हणून आम्ही 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ब्रजगोपी माताजी तुमको भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुमकां स्वागत करता. आयचें टॉपिक आमगेर सांगून दिवचे येतसाची ब्रजगोपी माताजी हांणी हांगेल्या पुरा जाणां गोत आसा बट जाल्यार हांगेले थोडे तुमकां परिचय करच्याक हांव इश्ट पडटा. हांगेल कार्मिक नांव मोहिनी शानुबाग हांणी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांगेले डिसायपल जावन आसाची. हांणी कृष्णा कॉन्शियस सांतू 1996 सांतू आयिल्ली न्ही तांगेल फर्स्ट इनिशिएशन 1998 अंतू जाल्लें. हिज ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी हांगेल धर्मपत्नी हांणी डीटी ड्रेस हरिचंद कोण शिवयताची. तशींच डीटी वर्शिप सेवा रेग्युलरली जावन श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी हांगा करताची. तशी हांणी भगवत गीता ऑनलाइन क्लास घेताची. हरे कृष्णा. ब्रजगोपी माताजी तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव स्वागत करता. तुमकां हरे कृष्णा महामंत्र सांगून तुमगेलें स्वागत करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा. स्वागत है ब्रजगोपी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मगे आवाज समय की वय माताजी. सॉरी हांव जॉईन जावचे की लेट जाले क्षमापण आसा. मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी टिमाक म्हाका एक अवकाश दिल्लेक. आता आमी प्रति एक सॅटर्डेक हे कुमारा सिरीज करता ती आज आमी हे चतुष कुमारा बद्दल आमी थोडे चर्चा करूया. ताचे पुढे आमी प्रणाम सांगया प्रार्थना सांगया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. एक्चुअली आज हांवें कॅन्सल करचें म्हणलें कितें खाली एक्चुअली म्हगेले माई म्हगेले प्रभुजीले हावस आनी हांगेले हें जालें म्हणून आजी बेगीन हें आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसलें आजी म्हगेले मायचे खातीर आयज प्रोग्राम आजी सेशन हांव तांगेले खातीर डेडिकेट करनो कसले तांगेले खातीर प्रार्थना करनो हें कसले सेव करता म्हणलें करून हांव हें कंटिन्यू केलें. ते लोक तिगेले खातीर प्रार्थना करा ती मस्त देवाला निवडगास मस्त करता आशिल्ली देवाला नाव घेता आशिल्ली. रामायण की महाभारत की श्रीमद भागवत की प्रत्येक तिगेले तोंडार आशिल्ले खंयचेच विशय आमी चर्चा केलेली ती आमकां मुखार चंद करून सांगता आशिल्ली. प्रत्येक काणी ती करता आशिल्ली प्रत्येक फिलॉसॉफी ती आमकां सांगता आशिल्ली आमकां लायक करून मार्गदर्शन करता आशिल्ली. ती एक घरांत असो फॅमिली लायफ असो लायक करून ती मार्गदर्शन करता आशिल्ली. काली तिगेले 80 इयर्स जाले तिका एक 8 दिवस पयले काल तांणी देहत्याग केले. तिगेले खातीर एक प्रार्थना करनो तिगेले एक सेवेन तो एक डेडिकेशन जावनो आज हांव हे फोर्ट चतुष्कुमारा बद्दल उलयतां. आता मी हे चतुष्कुमाराले एक काणी आणतो तो एक आम्ही पळोव येतो उदाहरण येतो की एक भक्ती करच्याक आमकां कोणीय एक खंयचे एक एज लिमिट एज बार अशी जावका म्हणना नवे खंयचे एक सांज चेडो आसतना जावन कशी भक्ती करचे आमी लागता ती सांज चेडो कितले बुद्धी आसना तांकां कितले तांगेले इंटेलिजन्स इतले ग्रोथ जाल्ले आसना तांणी कसून करता ती म्हणून जाल्यार एक ध्रुव महाराजाल जावं प्रल्हाद महाराजाल जावं चतुष्कुमाराले तांगेले उदाहरणेन आमी पळोव येता भक्ती करच्याक खंयचे एज बार ना खंयचे एक विशेष प्रकाराचे आमगेले बुद्धी की ज्ञान की असले मात्र आमी भक्ती करता ती अशें म्हण कसले एक हांतू आमकां आसका म्हणना योग्यते आसका म्हणना भक्ती एक इतलेची आमगेले हृदयांतू देवाल प्रती एक प्रेम एक विश्वास एक श्रद्धे असलेली आमी भक्ती करता तितले योग्य ते पुरो म्हणून आमकां चैतन्य महाप्रभून वरें आमकां हें शिकोवन दिल्लें आसा. आता आमी चतुष्कुमार म्हळ्यार 4 कुमार तांणी कोण सनंदन सनातन आनी सनत कुमार हे 4 कुमाराक चतुष्कुमार म्हणटात. तांणी तांगेले एक स्वताचे संप्रदाय केल्लो आसा. कशी आमी हे भौतिक जगतान पळयता ती आमकां एक डॉक्टर जावचे आसवे नवे इंजिनियर जावचे आसवे नवे लॉयर जावचे आसवे विंगड व्हड युनिवर्सिटी आसा ती प्रत्येक ते सब्जेक्ट मॅटरांतू ते फिल्डांतू एक डिटेल जावन एक डेप्थांत वचून एक नॉलेज दिता ती ज्ञान दिता ती तशीच हे भक्तींत बी 4 वैष्णव संप्रदाय आसा ती हे 4 संप्रदाय ताका एक विद्यापीठ म्हणटा ती हे 4 संप्रदाय आमकां भक्ती कशी करचे भक्तीचे मार्ग कसले म्हणून आमकां दाखयता ती हे 4 संप्रदाय खंयचे श्री संप्रदाय लक्ष्मीजी थ्रू आयिल हे संप्रदाय दुसरे कुमार संप्रदाय हे चतुष्कुमारान तांणी सूर केले हे संप्रदाय आणि तिसरेच म्हळ्यार रुद्र संप्रदाय शिवजीन हे सूर केले संप्रदाय ब्रह्म माधव गौडीय संप्रदाय हे ब्रह्मातून आयिल्ले संप्रदाय अशी श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय रुद्र संप्रदाय आणि ब्रह्म माधव गौडीय संप्रदाय अशी 4 प्रकाराचे संप्रदाय आसात. खंयचे संप्रदाय हे 4 संप्रदाय म्हळ्यार अधिकृत संप्रदाय हे 4 संप्रदायांतू आमी फॉलो केले खंयचे एक संप्रदाय बी फॉलो केलेली आमगेले मुक्तीचे मार्ग एक अधिकृत जाता. आमी भक्ती केले देवाक पावता आमी सम मार्गार भक्ती करतात आमकां एक गायडन्स मेळटा आनी आमकां एक नॉलेज मेळटा म्हणून शास्त्रांतू सांगिल्लें आसा. तशीच
की ना ब्रह्मानं सृष्टी केले ते अनेक जीव हे ते मस्त एक वृक्ष पर्वत कसकसल एक नदी पुरा अशी त्यांनी विंगड 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 सृष्टी केले कडे त्यांचे एक मानव सृष्टी कर का आपणे ना म्हणून मनुष्य सृष्टी झाल्या मनुष्य योनी मुखार समोर का मस्त हे केन्ना सृष्टी जाले पुरा एक ब्रह्मांड आशिल्ले एक 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 सृष्टी वट्टू सृष्टी जाले मनशाल मात्र सृष्टी जायनी आशिल्ले तेंतांतले आता आपण ना मनशाल सृष्टी कर का एक मानव जन्माचे सृष्टी कर का म्हणून तांणी पहिले सृष्टी खंयची केले म्हण आसलेली हे चतुष्कुमारात तांणी सृष्टी केले तांगेल मनान तुले ना कितले की जीव तांणी अशी सृष्टी केले विंगड विंगड देवता गणात तांणी सृष्टी केले तांतू हे चतुष्कुमाराक सुरवेक तांणी सृष्टी केले केन्ना हे चतुष्कुमाराक तांणी सृष्टी केले त्यांनी चतुष्कुमार तांगेले मनान तुलेन मानस पुत्र म्हणतात तांगेल मनान तुलेन तांणी सृष्टी केले केन्ना हे उठ व्हड व्हड योगी व्हड व्हड हे असता ती तांकां एक तांगेल जन्म जावका म्हळ्यार सृष्टी जावका म्हळ्यार बामण बायलेन संबंध दवरून तांणी एक नॅचरल अशी भौतिक तरीकेन तांगेल जन्म जावका म्हणना तांगेलो जन्म दिव्य प्रकारारी आध्यात्मिक जगतान तांगेले हे जाल्ले उरता तसले म्हळ्यार तांणी ऑलरेडी मुक्त आत्मा उरता ती हे जगाच उद्धार करच्याक आयिल्ली उरता ती तेच खातीर एक सनत कुमाराले चतुष्कुमाराले उदाहरण येता आमी पळोव येता की तांणी हे जगाच कल्याणा खातीर तांणी ब्रह्माले पुत्र जावन तांणी जन्म घेतले हे 4 कुमार सनक सनातन सनंदन आणि सनत कुमार अशी 4 कुमार तांणी जन्म आयले केन्ना तांणी जन्म आयले चान चरडू आशिल्ली तेन्नाची ब्रह्मान तांकां एक ज्ञान दिले पुरा वेदाचे वैदिक नॉलेज वेदाचे ज्ञान तांकां दिले देवाले परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्णाले तांगे स्वरूप तांगे लीले गुण प्रत्येक तांणी डिटेलान तांकां ज्ञान दिले कशी तांणी तेन्ना 5 वर्सां जाली तेन्ना तांकां ब्रह्मान एक आदेश दिले तांगेले बापूसू ब्रह्मान आदेश दिले की तुम्ही हे मुखार वचून मनुष्य योनीचे एक्सपेंड विस्तार करता त्याच खातीर तुम्ही वाडीक जावका वाडीक जावन मस्त तुम्ही चरडू करता म्हळ्यार बेगी बेगी मनुष्याल उत्पत्ती आमकां करता हे मेगेल हे देवाले एक प्रोजेक्ट आसा म्हळ्यार एक मिशन आसा आनी तो आमी सहाय्यक करता तुम्ही म्हाका सपोर्ट करता अशी मनुष्य जन्माची उत्पत्ती बेगी बेगी करता म्हणून तुम्ही वाडीक जावका आनी मनुष्य जन्माची उत्पत्ती करका म्हणून तांणी सांगतात केन्ना आनी ब्रह्माल पुत्र आशिल्ले खातीर मग ब्रह्मा कशें पळयतात आमी 4 माते आसता ब्रह्माक तितले 4 वेद तितले ज्ञान ताका आसता तशीच ते बापसुले की तांणी केन्ना ज्ञान घेता ती तांगेल ज्ञान तांगेले एक लेवल ऑफ नॉलेज लेवल ऑफ इंटेलिजन्स कितले आसतले आमी पळोव येता चतुष्कुमारान सान आसतना धरून तांगेले बापसुले ज्ञान घेतिल्ले आशिल्ले वेदा बद्दल देवाल बद्दल पुरा ज्ञान तांकां आशिल्ले केन्ना हे ज्ञान तांकां आसता तांणी विचार करता ती की आमकां भौतिक जगता बद्दल बी तांणी शिकिल्लो आसा आनी देवाल परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्णाल बद्दल बी तांकां शिकिल्लो आसा आनी ते भौतिक जगताचे तांगेले स्वभाव नेचर कसले लक्षण कसले हांगा कोण बी येता हांगा बंधनान शिरकता तागेले इच्छे तागेले आसक्ती हे जगाचे खंयचे खंयचे विंगविंगड वस्तू ताजे बद्दल आसक्ती उरता आनी ताका हे जगान तुल्यान भायर पडचे भयंकर कश्ट जाता नंतर एक पंत हे जग आयिल्ले की आसक्ती उठून येता विंगविंगड प्रकाराचे डिझायर्स इच्छे तांगेले मनांत येवचे लागता आनी हेच जगान तूं तांगेले बंधन जावचे सुरू जाता तेच खातीर आमकां हे जगा लक्षण आमकां गोत आसा हे जगांत आमकां पडची ना हे जगांत आनी परत आमकां हे जावचें ना आतां वर्डीक म्हळ्यार कसले एक वर्डीक जाले की बायल येता जाल्यार बायल आयली की घर करता पडटा कडे घर करता ती कडे चरडू त्या नंतर तांगेले शिक्षण तांगेले वर्डीक म्हळ्यार आनी हे घराचे फॅमिली सांगती एन्जॉय करचे त्या नंतर फ्रेंड्स रिलेटिव्स समाज अशें म्हणून आमी हे प्रत्येक भौतीक जगतांत एन्जॉय करचे लागता इतलो तो अटॅचमेंट उरचे लागता तेन्ना आमकां हे जगातूल्यान भायर पडचे देवा लेगीत
एक मुक्ती पावचाक भारी कष्ट जाता हंगा ಹೆಚ್ಚು जगू खरेची म्हण आम्ही लेखून आम्ही थंय आसक्त जावन उरतात तशें खातीर हांचे मध्येंत आम्ही पडचे ना तांणी बापचूक कसं म्हणता ती सीधा बापसूक सांगून सोडता ती जाल्यार तांणी एकदम नम्र आनी आज्ञाकारी चरणू आसता ती ब्रह्माक जाल्यार हे विशयान तांणी केन्ना कॉम्प्रोमाइज करना ती एक देवाले जावं एक भक्ती विशय जावं तांणी एक मोक्ष प्राप्ती विशयान तांणी बापसू उरले वरे तांणी तांगेले बापसूले आज्ञे तांणी उल्लंघन करता ती आनी तांणी सांगता ती ना आमकां कसले दुसरे कसले सेव दी आमी करता ती जाल्यार हे विशय आमकां वर्डीक करचे विशय मात्र आमकां सांगनाका आमगेले हे साध्य ना आम गोत आसा आमगेले कितलो तूं उदाहरण आमी भागवतान तूं खंयचे खंयचे पुराणान तूं आमी आयकल्या ती हांगा येयन मनशाला अवस्थ कसो जाता परिस्थिती कसो जाता म्हणून आनी गोत्तूर न्हू हांकां हे भौतिक जगतान तूं आम बंधनान तूं शिरकूच ना आमी आमगेले एक मोक्ष प्राप्ती मार्गारी आमी एक वैरागी जावन आमी जीवन करतले म्हणून तेन्ना बापसू तांकां मस्त ओताय करता की ना तुमी मेगेल्यान तूं म्हाका मदत करा हे एक देवाल सेव म्हण लेखून करा म्हणटा ती हय हे देवाल सेव हे लेकीन आमकां एक भौतीक जगतांत आयली की आमगेली माती कशी फिरता म्हण आमकां सांगचें घेना हे भौतीक जगतांत आमी ते अवकाश आमी काण घेता ती तेच खातीर आमी म्हाका ओपवना ती म्हणटा ती तेन्ना ब्रह्माक मस्त कोप येता की मेगेल आज्ञा आनी पालन करना तुवें म्हणून तातूंत अशी एक शंकराचार्यान एक सांगिल्लें आसा की आमी सनत चतुष्कुमारान पळयल्या सनत कुमार बी म्हणटात तांकां तांणी सांज चेडूं आसतना कशी इतलो व्हड तांणी एक तांगेलें पोजिशन आशिल्लें आध्यात्मिक प्रगती तांगेली इतलें आशिल्लें इतलें तांगेलें चेतना इतलें विकसीत जाल्लें म्हणून शंकराचार्य एक उदाहरण दिता ती भौतिक जगताचे एक लक्षण कसले म्हणून बालावस्था क्रीडासक्तम केन्ना चेडूं सान आसता ती तांगेले इंट्रस्ट कसो उरता बरी एक खेळच उरता तांकां कसले मुखारी जीवनाचे उद्देश उरना नवे तांकां मुखार आमी कसो करका कसो जावका आमगेले उद्देश कसो उरका आमगेले जीवन मुखार प्रगती कशी करता ते कसले तांकां गोश्ट उरना बरी एक खेळ का म्हण दिसता सांज चेडूं हांकां बालावस्था क्रीडासक्तम तांकां खेळच्यान मात्र इंट्रस्ट आसता तशीच तरुणावस्था तरुणी रक्तम केन्ना तांणी व्हड तरुणावस्था येता ती तेन्ना तांकां कसो जाता ऑपोजीट सेक्स चेल्लो चेल्लेक आकर्शीत जाता चेल्ली चेल्ल्याक आकर्शीत जाता एक दुसरेक तांणी तेचे एक जग म्हण लेखून घेवन उरता ती दुसरें कसलेय तांकां गोत आसना एक दुसरेक एट्रॅक्ट जाता ती आमी पळयता ती जाल्यार केन्ना चेडूं कॉलेजा वता ती तेन्ना ते एजार येता ती टिनेजर येता ती तांकां एक दुसरें आकर्शण जाता ती तशी आकर्शण जावन कसो जाता तेन्ना तांगेले वर्डीक जाता तेन्ना तांकां चेडूं जाता ती फॅमिली सोसायटी म्हण तांणी शिरकून वता तशीच नंतर वृद्धावस्था चिंतामग्न तशी वृद्धावस्था येता तेन्ना ते मनशाक पण जालें वर्डीक कन जालें चेडूं जाली तांगेले पुरा ड्युटी जाले आनी पयशे कमयले प्रॉपर्टी केले सगळे केले जाल्यार तांकां कसो येता चिंता सुरू जाता अरे आपणें इतलो वर्स कश्ट काडून इतलो व्हड प्रॉपर्टी केल्या एम्पायर केल्या नवे इतलो बँक बॅलन्स केल्या मुखार कसून जातकी कितकी हाजी कोण रक्षण करतले मागीर हांव म्हाका प्राय जाता आसा म्हाका कसले विसरले रे हांव कसो करूं कोणें म्हाका मोस केले रे म्हगेले सायन घाल न्हू हें कर न्हू कसो केले रे म्हण दिसता नवे केन्ना केन्ना चेडूं एक दुसरे मध्य प्रॉपर्टी खातीर तांकां झगडटा ती कसो रिलेशनशीप प्रॉब्लेम येता विंगड प्रकाराचे चिंता तांकां येता ह्यो आपूण कितलो वर्स उरतकी कितें म्हगेले ग्रँड चिल्ड्रनाक पळयत की ना हांव म्हाका म्हगेले फॅमिली लोकांक कसो जातले म्हणून अशीच एक चिंता येता आसता तशीच हे आतां परम ब्रह्म कौपीन सक्ता जाल्यार कोण परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम भगवानाक कोण अट्रॅक्ट जाता ती कृष्णाक कोण अट्रॅक्ट जाता ती तांणी कौपीन सक्ता म्हळ्यार तांकां हे जगाचे बद्दल अट्टू वैराग येता तांकां कसले आसक्ती उरना केन्ना देवाल बद्दल इतलो आसक्ती कोणा येता
हे भौतिक जगताची आसक्ती कमी जाता कामा तशीच हे कली एक सनत कुमाराले चतुष कुमाराले उदाहरण तांग पळयता आणि तांगेले चिंतन तांगेले मनन आणि तांगेले एक ज्ञान आणि तांगेले एक चेतना इतले विकसित करून घेतले हे भौतिक आसक्तींतल्यान दूर आशिल्ले तशीच तांणी केन्ना तांणी ब्रह्माले हे आयकना ती तेन्ना ब्रह्माक मस्त कोप येता मेगेले आज्ञे तुम्ही आयकनात मेगेले आज्ञे तेवे तुम्ही आयकनात खूप येता जाल्यार एक बगल्यान ब्रह्माक हे गोत आसता की ब्रह्माक बी इतली नॉलेज आसता वैदिक नॉलेज इतलो आसता तांकां देवान बद्दल तांकां इतली नॉलेज आसा तेन्ना तांकां गोत आसता की हे भौतीक जगत म्हाका गोत आसा हांगेले भंय करचे एक कारण आसा की हांकां इतले तसो की म्हळ्यार ब्रह्मान तांकां परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्णाले विष्णूले पूरा डिस्क्रिप्शन भारी लायफान सांगिल्ले तांगेले वैकुंठ लोका बद्दल ते कशी विष्णू विराजमान आसा ते वैकुंठ लोकाचे सुंदरता कशी आसा कशी आमी वैकुंठ लोका वच येता देवाले प्राप्ती कर येता म्हणले सगळे सांगिल्ले आशिल्ले ते वट्टू तेन्ना ब्रह्माक कळटा की हय तांणी सांगिल्ली बी हय जाल्यार ताका इतलो कोप आयली की ते कोप तांणी सप्रेस करून दवरता ब्रह्म की ना म्हाका तांणी सांगिल्लें खरें आसा जाल्यार मागीर मिशन मुखार वतना मू ते खूप वरें तांकां तडोवन घेवचें आनी तेन्ना कसो जाता ते कोपान तांगेल्यान फोरहेड मिडलार मध्ये अशी ओपन जावन थंयच्यान एक सांज चेडो भायर येता ते सांज चेडो आयले कोण ते रुद्र ते चेडो आयले तशी होडहोडान किणसूचे लागता होडहोडान वदरचे लागता ताका रुद्रा म्हण नांव दिता नाव ताणे कोण शिवा शिवा जन्म ब्रह्माले एक निडलाचे मध्यन काय आमी तिलक लायता की त्या मध्यन तुलेना ब्रह्मा कोप आयले तेन्ना ते जाल्ले आसा तशीच केन्ना हे सकट जाता तेन्ना चतुष्कुमार तांणी तांगेल मिशन राबयना ती तांकां देगा भगवत प्राप्ती करचे आसा तांणी तांगेले बापसूले ब्रह्माले इतले आयकल्ले आसा विष्णू लेख चंदाई विष्णू लेख लोकाचे डिस्क्रिप्शन कशी वच्चे कशी प्राप्त करते म्हणून आणि तांणी साधारण आसना ती महान योग्य असता ती तांचे पुरा प्रकाराचे एक विद्या एक शक्ती तांगेले मिस्टिक योगा मिस्टिक सिद्धी तांगेले असता खंयचे लोक जाल्यार तांणी वच्चे येता तांगे इच्छे मात्रान तांणी खंयच्यान खंय बरें प्रयाण करचे येता तसले एक महान तांणी योगी आशिल्ले पण तांणी तांगेले योगाचे आधारान योगाचे एक तांगेले हाजेन तांणी भगवंताले एक वैकुंठाक वचपाक प्रयत्न करता ती तशीच तांणी एक तांगेले सिद्धीचे एक आधार घेवन तांणी वैकुंठाचे प्रवेश करता ती वैकुंठ प्रवेश करचे म्हळ्यार कशी वैकुंठान तू 7 द्वार आसात हे 7 द्वारान तुले ना मुखार भितर गेले मात्र आमकां विष्णूले दर्शन जाता आणि तेवे एक साधारण कोणे मनशाक हांगा एंट्री ना प्रवेश ना हे वैकुंठान मनुष्य तितलो शुद्ध जावका 100% शुद्ध जावका भक्तीन तो सेव करता देवाल नाव ठेवका ताणे भक्ताल सेव करता भक्तीचे प्रत्येक प्रकाराचे एक रूल्स फॉलो करता म्हळ्यार मात्र ताका वैकुंठ प्राप्ती जाता देवाल दर्शन प्राप्ती जाता थोड योगी तांणी कितले हजारो वर्ष काळ तांणी तपस्या करता ती कसले कठोर तपस्या करता ती तांगे मन नियंत्रण दवरन तांणी देवाक स्मरण करून देवाक एक तांगेले मनान तो विज्युअलायज करून आणि तांगेले एक हृदयान तो तांकां दर्शन मेळटा एक परमात्मा रूपान जाल्यार देवाक एक स्वयं एक साक्षात रूपान तांकां पळोवचें साध्य आसना पूण भक्त उरता प्रभुपाद स्वामी म्हणटा की भक्तांक मात्र देवाल साक्षात दर्शन मेळटा म्हण कितले व्हड योगी उरो तांकां परमात्मा रूप मेळचे ताका देवाले केन्ना पासून तांणी देवा शरण जायना ती केन्ना पासून तांणी भक्ताल सेव करना ती भक्ती मार्गान तांणी येना ती तेदो पासून तांकां देवाल साक्षात दर्शन जायना म्हण सांगिल्लें आसा तशीच तांणी
योगी असतं ती जाल्यार तांणी केन्ना ब्रह्मा लेगीत तांणी हें मोठो आयकता ती तांकां एक इच्छे एक स्ट्रॉंग डिझायर तांगे ल्हान एक हें येता की भाई आमी बी देवाक सेवा करता आमी बी देवाक प्राप्ती करता म्हण आनी वैकुंठा दर्शन घेवका म्हण वैकुंठा भायर सरता ती तुम्ही सकाळान आयकल्लें आसतलें नाजाल्यार कितल्या लोकांना पळयल्लें आसतलें की अशी साऊथ इंडियान तो मस्त विष्णुले खंयचे खंयचे एक देवस्थान आसा ती थंय अशी 7 द्वार आसा विष्णुले तशीच हांगा श्रीरंगम तो रंगनाथ स्वामीले एक देवस्थानान तशीच 7 द्वार इतले न्हय 7 वॉल्स आसा ती 7 वणती आसा ती देवाले दर्शन घेवका म्हण असले री 7 वॉल्स आमी क्रॉस करून भितर विकून 7 द्वार हें करून आमी वचका पडटा ताजी एक व्हड काणी आसा जाल्यार आज सांगच्याक ताजे टाइम ना ते 7 द्वार कसले आसा रंगनाथ स्वामी विशेष ते कसले म्हणून भारी सुंदर एक ताजी काणी आसा एक लील आसा देवाले ते आनी केन्ना पुणी आमी डिस्कस करया तशीच तांणी अशी एक द्वार तांणी पार करता तांगेले सिद्धी ना तांणी एक द्वार अशी पार करता ती तशी एक सांज चेडूं तांगेले कितलें धैर्य उरता की म्हळ्यार तांकां खंय भी नाता न्ही खंय वचच्याक एक सांज चेडूं आसा ती 1.5-2 वर्साची चेडूं आनी खंय बी वता ती खंय एंट्री करचे कितले वेळा खंय वचच्यात आनी काही भी ना ती बेगीन व्हड जाली की दिसता ह्यो कोण कसो लेखतले कोणे सवतले हें करतले म्हणून मस्त सान उरता ती तांकां काही कळना खंय बी वता ती एक रस्तो उरो नवे कोणे घरांत कोणे इम्पॉर्टंट मनुष्य आयिल्लो उरो नवे आनी खंय कोणाल घरा गेल्लो उरो सीधा खंय बी रूम एंट्री करून सोडटात तांणी त्यासले परमिशन घेवका नवे वच्चे की नाही म्हणचे तांगेली बुद्धी उरना खंय बिंदास वतात तांणी तशीच आनी हे सांज चेडूं आशिल्ली ती सनत कुमार हांणी विचारय हांगा अनेक सांगिल्लें आसा हांगा चतुश कुमार म्हणटा ती चतुश कुमार आमी एक नांवान संबोधीत करता ती आनी 4 पर्सनालिटी एक्चुअली तांणी 4 पर्सनालिटी जाल्यार तांगेल्यान कसले एक भिन्नते ना आशिल्ली 4 पर्सनालिटीन तूं तांगेले एक गुण की तांगेले एक नॉलेज की तांगेले एक भक्ती एक प्रकाराची आशिल्ली तेच खातीर हे भागवतांत एक विशेषते म्हळ्यार हे 4 पर्सनालिटी एक नांवान आपयता ती चतुश कुमार आनी तांगेले कसले एक ज्ञान हांवें तांणी सांगिल्लें एक इन्स्ट्रक्शन हांवें सांगिल्लें एक देवाले के ना प्रार्थने तांगेले प्रेयर्स असले बी सनत कुमाराल प्रेयर्स म्हणटात आमी नवे सनकान सांगिल्ले नवे सनंदनाल प्रेयर्स नवे सनत कुमाराल प्रेयर अशी सांगना ती चतुश कुमार सनत कुमाराल प्रेयर म्हणून सांगतात आनी 4 लोक एक हाजेन आमी हे करता ती शास्त्रांत सांगता ती तशीच एक उदाहरण आमी पळोव येता की सांज चेडूं खंय बी वता ती कसं हाता मेळ्ळे ते घेता ती कसं कोणा मार्क अशें दिसले तेन्ना कसं हाता आशिल्ले कारण मारता ती कसं बी करता तांकां कसले एक ज्ञान उरना की हा अशें केलें कसं जाता हे बरी की वायट की कसलें तांकां गोतुरना अशी एक उदाहरण एक म्हगेले भयणील पोतो तांणी बॉम्बेंत आशिल्ली एक सान आशिल्लो 1.5 वर्साचो आशिल्लो तांगेले घर एक बाल्कनी आशिल्ली ते बाल्कनींत एक चेरार चड बाल्कनींत ताणें राबून बाल्कनींत पळयताच आयिल्ले लोक तांणी केन्ना 3rd फ्लोरार राबता आशिल्ले थंय राबून पळयत आशिल्लो एक वेळे कसो जालें घरांत देवाल कसो आसा एक दिवस बेल्ल काण वयर चड भायर बाल्कनींतल्यान उडयत आशिल्लें सकयल उडयत आशिल्लें आनी एक दिवस कसो देवाल दिवो ते कसो हाता मेळ्ळे ते काडता भायर उडयत आशिल्लें एक दिवस दिवो भायर उडयले ताणें एक दिवस आनी कसो की देवाल वाटी काडले भायर उडयले अशी करून कोणाक लक्ष आयलें ना हे हाणें हो कसो करता समज एक वस्तू घरांतून ना जाता खंय गेले म्हण आनी सोदता ती एक दिवस सकयल रस्तेरी कोणे एकलो वता आशिल्लो ताणें 2 दिवस ऑब्जर्व केले अरे वयल्यान कसो पडता कसले कोण उडयता म्हणून तेन्ना ताणें पळयलें एक दिवस की कोणी सांज चेडूं अशी बक्सून कसो की उडयता म्हणून फाल्यां कोणाले माथ्यार पडले डेंजर नेवे म्हूण थंय खंयची खिडकी पळयता खंयची खिडकींतल्यान हें पडता म्हणून थंय वचून ते 3rd फ्लोरार वचून ते बेल वाजोवन ते भयणीक ते म्हगेले भयणी ते सांगता की अशें तुमगेले चेडूं वयल्यान कसं की उडयता सद्दां उडयता आसा तुमी ऑब्जर्व कर न्ही हें म्हणून कडे पळयलें थंय पुरा सामान ताणें सकयल उडयलें
इतलं सांचेरडा ताका कसले कळना कसले बुद्धी असना की अरे इतलं वयल्यान उडयलेर कसं जातले एक तरी ते वस्तू मोड वतले ते कसले आनी उपयोग येशना आणि दुसरे तरी ते कोणालाय मात्यार पडले कसं पडले फाल्यां कसं जावचें येता थर्ड फ्लोराच्यान पडचें कसं बी करता तशी सांचेरडू तशीच तांणी बेंगळुरा गेली शिफ्ट जाले त्या टायमार तो 3 वर्साचो आशिल्लो 3 वर्साचो आशिल्लो तेन्ना तांणी नवीन शिफ्ट जाले घरात तो अशी मस्त लुटी करताली चेल्लो तशी खेळता खेळता तांगे डोर ओपन आशिल्ले मागीर भयणी कसन ती कामार आशिल्ली तो केन्ना भायर गेलो ती कळलें ना तो केन्ना केन्ना अशी बगले नेबरा घरांनी वत आशिल्लो खेळच्या हें करच्या म्हणून तो भायर गेलो तिका बी लक्ष येयना ती तिगेले कामान तो आशिल्ले तो भायर गेल्लो रोडार वचून रोड इतलो ब्युजी रोड इतले ट्रॅफिक इतले लोक थंय वता ती तांचे मद्दन तुलेन तो वचून खंय पावला तांगेले कोणके रिलेटिव्स तागेले एक काकाल घर तो थंय पावला कितले दूर जाते 1 किलोमीटर दूर जाता आणि ते वाट कशी सीधा वाट नाही खंय खंय की सोदून ते पुण्याक ताका कशी हे घेवन गेलो गो ती नंतर 45 मिनिट्स ना तांगेले घरच्यान फोन येता मागेले भयणीचो अरे तुगेले चेडो हंग आयला मू तू एकलो कशें पेटयलो ताका म्हणून हिका गोत्तू ना तो भायर गेल्लो गोत ना इतलो शॉक जाले रे खंय गेला बा कशी म्हणून तर तशीच आम्ही पळयता हे सनत कुमार आणि चतुष कुमार हांणी तांणी वता ते सीधा वैकुंठ लोकाक एका नंतर एक अशी 4 द्वार तांणी पार करून वता ते आणि कसं जाता सांज चेडवाक कोणी खंय वता ना तांकां आड्डयले तांकां जायना सहन जायना तांकां कोप येता हो कोण म्हाका आडयतलो म्हणून एका तांणी व्हडान रडच्या सुरू करता ती आनी तांकां कोप येता अशी दोळ ओडकून पळयतात तशीच तांणी 6 द्वार पार करून गेली 6 द्वार पार करून गेलेली 7वे द्वारार थंय द्वारपाल आशिल्लो द्वारपाल कोण आशिल्लो थंय जय विजय आशिल्लो ते जय विजय तांणी पळयता ती भारी सुंदर आशिल्ली तांणी विष्णुले रुपांत तांणी आशिल्ले आनी तांणी गद घेवन आशिल्ले तांगेले एक मुकुट की तांगेले आभूषण की वट्टू पळयले एकदम विष्णुले रूप प्रत्येक विष्णुले हे असं म्हणून आशिल्ले जाल्यार हांणी इतले विष्णुले हांतू स्मृतीन इतलो मग्न आशिल्ले इतले आतुरते हांकां आशिल्ले की ना आमकां जाता तितले बेगी वचून विष्णू दर्शन घेवका म्हूण विष्णू दर्शन कशें पुणी घेवका जाता तितले बेगी म्हणून तांणी तांकां पळयना ती लक्ष दिना ती तांणी कोण कितें कशें आसा तें म्हणून सीधा तांणी प्रवेश करचे वता ती द्वारांत तेन्ना तांकां हे जय आनी विजय तांकां रपकार येता तुमी कोण अरे तांणी पळोवचें संसान चेडूं आसा ती आनी तितले न्ही तांगेले आंगार एक काही वस्त्र ना नग्न रुपार आसात तांणी सीधा वता ती अरे तुमी कोण कशी तुमी एंट्री करता ती खंयचे मनशाक ते मनशाल रुपान तूं वैकुंठ येवच्याक अवकाश ना अशी अलाउड ना तुमी कशी येता ती तुमकां कोण तुमकां परमिशन दिल्ले आनी इतले द्वार 6 द्वार पार करून कशें आयले तुमी म्हणटात तांकां ना ना तुमी वचना तुमी हांगा राबात तुमकां तुमी खंयच्यान आयिल्ले थंय तुमी वापस वचत तुमकां विष्णू दर्शन ना 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 आमकां विष्णू दर्शन करता आमकां सोडा म्हणटा ना 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 तुमकां साध्य ना तुमी हे रुपारी मनुष्य रुपार तुमी येवन हें करणं जायना तुमी पुरा तुमगेलें जीवन परिपूर्ण करून तुमी केन्ना विष्णू रूप तुमकां येता तेन्ना मात्र तुमकां विष्णू लोकार येवच्याक लोकांत येवच्याक तुमकां अनुमती आसा म्हूण सांगतात तेन्ना तांकां कोप येता की मस्त कोप येता की अशी कशी आमकां राबयली तुमी एक व्हड पोझिशनार आसात वैकुंठ द्वारपाल म्हळ्यार साधारण न्ही वैकुंठ म्हळ्यार जाप कसले वैकुंठ थंय कसले कुंठ ना कसले नेगेटिव्हिटी ना कोणे शत्रू ना थंय कोणाक तुमी अशी कशी विचार केले की आमी कोणकी म्हणून कोणाक योग्य तसं तांणी येता न्ही वैकुंठाक तुमी अशी कशी विचार केले की आमकां योग्यच ना आमी कशी आयली म्हणून तशीच एक्चुअली सनत कुमार आणि चतुष कुमार आणि कोण फर्स्ट लिव्हिंग बीइंग क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा खंयचे देवी देवता गणुरो खंयचे जीव तांणी हे करचे पयले तांणी एकदम पळोवचे तांणी सान आसतले जाल्यार ओल्डेस्ट लिव्हिंग बीइंग तांणी इतले तांगेले हे आनी व्हड योगी तांणी
तसं ल्हानक तांणी राबोवन तांणी व्हड अपराध केले म्हूण तांकां भारी कोप येता. तेन्ना तांणी सांगता ती जय विजयक कोण तुम्ही इतलो व्हड पोझिशनार आसा ती, देवाल एक इतलो व्हड इम्पॉर्टंट सेवेन तुम्ही आसा ती, जाल्यार तुम्ही वैकुंठ लोकांत कोणाक क्वालिफिकेशन ना हांगा येवच्याक, इतलो वैकुंठ लोकांत आसा तुम्ही, ते देवाले क्वालिटीज तुमगेले उरता एक्चुअली. जाल्यार हांगा पळयले तुमगेले कसले क्वालिटीज दिसना, तुम्ही वैकुंठ उरच्याक योग्य नात तुम्ही. आणि अनेक म्हळ्यार कोण शत्रू असत देवाल शत्रू कोण वैकुंठ येतले ते बी तुम्ही विचार केले हांगा. तुम्ही हांगा म्हाका द्वारपाल जावन म्हाका हांगा राबयतात तुम्ही, कोणा हांगा येवचे साध्य आसा? म्हळ्यार तुम्ही योग्य ना ती हांगा इम्पोस्टर्स तुम्ही हांगा राबचे, हांगा वैकुंठ लोकांक रक्षण येते द्वारपालाचे हे करचे तुम्ही हे योग्य ते तुमगेले हांगा ना म्हणतात. एक्चुअली तांणी एक वैरागी आशिल्ले, एक योगी आशिल्ले, तेन्ना तांणी सांगता ती हे आमकां पळोवन कोणी तुका दिसक आशिल्ले की हांगा कसंती एक हांगा विशेषते आसा म्हणून आनी हांगा एंट्री करचे जाले म्हणून. ते काही विचार केलो ना तुम्ही हांगा हे करच्याक तुमकां काही योग्यत ना म्हणून तांणी सांगतात. जाल्यार तुम्ही एक विचार करता आशिल्ले कोण हांगा वैकुंठ येता ती म्हणी साधारण येना ती, तांणी 100% एक तांगेले डिवोशनल सर्वीस देवाल सेव करून तितलं परफेक्शन पावना फुडें तांकां एंट्री मेळटा म्हण ते बी तुम्ही विचार केलो ना म्हण आमी हांव कसो करता तुमकां शाप दिता. तुम्ही एक दानव रुपान एक दानव जन्म तुम्ही घेतले, एक राक्षस रूप तुम्ही घेतले म्हण आमी तुका शाप दिता ती म्हणटात. तेन्ना तांकां इतलो कोप येता, इतलो शाप दिता ती तेन्ना तांकां मस्त भंय दिसता. जय आणि विजय भक्तांक एक भय म्हळ्यार तांकां खंयच्याय प्रकाराचे तांणी भिनात. एक भय म्हळ्यार आमी देवाल हाजेन दूर वचचे ना, देवाल स्मरण आमकां वचचे ना, आमी खंयी उरलेली देवाल स्मरण एक आमकां उरता म्हण प्रत्येक भक्ताक एक स्ट्रॉंग एक डिझायर इच्छा उरता. तशी आनी जय आनी विजय एक व्हड भक्त आशिल्ले तांणी, खंयची एक तांणी चुकली जाल्यार तांकां एक कळ्ळें की तांगेली चूक की आमी इतलो व्हड मनशाक एक अपमान केले वर जाले, तांकां अशी रॉंग जज करून करचे ना आशिल्ले म्हूण तांगे पांय पडटा ती, तांगे क्षमापण मागता ती. केन्ना हे वट्टू जाता आशिल्ले तेन्ना विष्णू भितर वयल्यान वैकुंठाच्यान भायर येता. तेन्ना हे वट्टू विष्णूक कळटा की हा कसं की जाल्या भायर, तांकां कळटा की इज ऑल नोईंग, प्रत्येक जीवाल हृदयांत आसा, खंय कसं चलता आसा ब्रह्मांडांत तो ब्रह्मांडा भायर प्रत्येक विष्णू कळटा. तेन्ना विष्णू भायर येता, कळटा अशी एक म्हगेले कोण भक्ताक एक साधू लोकांक एक अपमान जाले हांगा म्हण. तेन्ना विष्णू भायर येता. तेन्ना सनत कुमार हे चतुश कुमार केन्ना विष्णूक दर्शन मेळटा भारी एक आनंद येता. इतले देवाल सुंदर रूप आशिल्ले, केन्ना खंय खंयचे जगारी खंयचे लोकारी असं रूप पळोवचें मेळना. पुरा रूप जगाची सगळे रूपाची सृष्टी करता विष्णू. ते रूप पळोवन भारी आनंद येता तांकां. एक देवाल एक चंदाई, देवाल एक श्रृंगार तांकां पळोवन तांगेले दोन असोसिएट तांणी एक चामर घेवन तांकां देवाक वार घालता ती, आनी एक अम्ब्रेला छत्री धाडून देवाक घेवन येता ती. आणि विष्णू सांगतीक लक्ष्मी जी बी ती बी येता. हे पुरा ते एक सुंदर दृश्य पळोवन भारी तांकां आनंद येता. आनी लागता ते आमी कितलो भाग्यवान आसा, योगी कितले कितले हजारो वर्स लाखो वर्स तपस्या करता ते, जाल्यार तांकां देवाले साक्षात रूपाचे एक दर्शन करच्याक एक अवकाश मेळना. जाल्यार आमगेले भाग्य हांगा देवाले साक्षात दर्शन करचे मेळ्ळे म्हण. केन्ना आपणें आमी हे देवाक एक चंद एक प्रार्थने करतात आनी देवाल एक चंदाई, देवाल एक गुण, देवाल लिहिले भक्ताले एक शुद्ध भक्ताले एक लक्षण हे की प्रत्येक टायमार देवाल स्मरण करचे कशी, देवाल स्मरण देवाल गुणगान, देवाल गुण रूप लिहिले पुरा गुणगान करचे. तशीची प्रत्येक आमी पळयता ती एक गजेंद्र पळयता ती, कुंती महाराणी करता ती,
इतले चंद चंद प्रेयर्स करून देवाक एक आनंद दितात. देवाला एक होगळीक एक गुणगान देवाक एक संतुष्टी करचे खातीर आणि आमगेले एक शुद्धीकरणा खातीर देवाले गुणगान करतात. तेन्ना देव ह्या पुरा आयकूंक येता, स्वीकार करता तांगेले गुणगान. आणि विष्णू तांकां सांगता, ओ ब्राह्मणा तुम्ही व्हड योगी आसा ती, जाल्यार म्हगेले एक प्रितीच तुम्ही आज एक तुमके एक एक समय एक गौरव दिन अशी म्हगेले एक धाम अंत तुम्ही आयिल्ली, तुमके एक अपमान जाल्ल्यावर जाल्लो आसा. म्हाका मस्त दुःख जाता हाजेन, म्हाका क्षमापण करा. आनी हे डोर कीपर्स एक्चुअली हे म्हगेली जबाबदारी. तांणी तुगेले अपमान केले म्हळ्यार हे म्हाका येता, जबाबदारी म्हाका येता. मास्टर कोण स्वामी उरता तांकां हे जबाबदारी येता. एक स्वामी ना तांकां एक सम ट्रेन केलें ना म्हणून एक हे येता, हे पुरा हांव घेता हाजी चुकी. तांगेले खरें म्हळ्यार कसले चुकी ना, हांव तांकां खरें ट्रेन केलें ना. ताजे खातीर तांणी अशी तुमकां एक अपमान केले. एक ब्राह्मण एक साधू एक भक्त म्हळ्यार म्हगेले केन्ना प्रितीची, हांव केन्ना आदर करता, हांव केन्ना म्हगेले हृदयांत तांकां धारण करता. असलान तूं हे म्हगेले धामान तुमी हे न्हू, तुमगेले एक अपमान जाल्लो आसा हाजी, ताजे खातीर मस्त मस्त हांव क्षमापण मागूंक येता म्हणून सांगता. हे आयकून सनत कुमारांक चतुश कुमारांक मस्त दुःख जाता. अयो आमी कसं केलं बा, आमी इतलो व्हड हे वैकुंठ येवन बी आमी तांकां सांगता ती जय आनी विजयाक की तांणी योग्य ना ती म्हणून. असल वैकुंठ येवन बी आमी आमगेल राग आमकां कोप आमकां कंट्रोल करचे न्ही म्हणून आमी तांकां कसकसांकी सांगून सोडले. एक्चुअली तांणी तांगेली ड्युटी करता आशिल्ले म्हणून. देवाल कसल नम्र स्वभाव हे पळोवन आमगेल चूक सांग अशी देवान कशी आमके आमगेले एक क्षमापण मागून आमके शिकोवन दिले की कोणाक कोप येता, कोण एक हे जाता, कोणाला वयर एक हे येता तेन्ना तांकां कशी करून हे करचे सम करचे म्हणून तांगेले एक चुकी कळल्यार त्या मनशाक आनीक प्रोवोक जाता. तशी देवान आपणेच तर्फेन ते चुकी घेवन कशी क्षमापण मागून हे सिच्युएशन कशी एक हे केल्लें आसा म्हणून तांकां मस्त तांगेले बद्दल तांगेली चूक तांकां कळटा की तांणी तरी द्वारपालान चुकी केल्लेची, आमी बी व्हड चुकी केली न्हू. वैकुंठा येवन मरे आमगेले कोप कंट्रोल येना म्हळ्यार आमकां कसली योग्यता सांग येवचें का म्हणून. तांतू देवाल नम्रते बद्दल आमी इतलें तान देवाल गुणगान करता ती, देवाल हे करता ती. आनी तांणी सांगता क्षमापण मागूंक येता ती की आमी अशी करचे ना आशिल्ले, आमी केल्ले, तांकां शाप दिवन जाल्ले आमी आतां वापस काय घेवचें ना. आतां मुखार कसं करचें म्हणून तुवें करचेची म्हणून विष्णूक तांणी सांगता ती. तेन्ना विष्णू सांगता एक्चुअली तुमी कांय बेजार का म्हणना, एक्चुअली हे म्हगेले हाजेन तुमगेले तोंडान तुलेन आयिल्ले हे शाप, तांणी चूक केलें म्हणून तुमगेले तोंडान तुलेन हांवें सांगिल्लें एक्चुअली. तांतू कांय हे ना, बट ना तांणी चूक केल्या तांणी शिक्षा पयली आनी तांगेले एक हे कर्म शिक्षे तांकां मेळटले. तुमी सांगिल्ले वरी तांणी राक्षस कुलांत वतले जाल्यार एक हांव तांकां हे दिता, वरदान दिता की तांणी म्हाका केन्ना विसरचना ती. म्हगेले कंटिन्युअस कॉन्स्टंट तांणी स्मरण करतले. राक्षस जीवांत उरून बी शरिरांत उरून बी तांणी म्हगेले कायमचे स्मरण करतले म्हणून तांणी सांगता ती. अशी करून सनत चतुश कुमारांनी तांणी वता ती थंयच्यान तेन्ना आनी हांकां जय आनी विजयाक तांणी विष्णूलेक तांणी बी माफी मागता ती की तुमगे द्वारपाल जावन आमी समज सेवे केन्ना आमकां हे शिक्षा मेळ्ळे, आमकां मानसयान तुलें ना म्हण. तेन्ना विष्णू तांकां सांगता की ना तुमी कांय बेजार नाका ती, तुमकां एक शिक्षा मेळ्ळे आतां तुमकां कळटलें, आतां हाजेन तुमी शिकतले जाल्यार जालें तितले बेगीन तुमी वापस म्हगेले धामा येवन हेची सेवा करतले, तितलें हांव तुमकां अभयदान दिता म्हणून विष्णू तांकां सांगता. अशी मुखार वचून तांणी दिती आनी कश्यप हांगेले चेडूं जावन तांगेले दितीले गर्भांत तांणी जन्म घेता ती. हिरण्यकशिपू आनी हिरण्याक्ष जावन तांणी जन्म घेता ती. एक व्हड राक्षस हद्देंत ते बी एक व्हड काणी आसा दिती आनी कश्यपाले की तांगेल बी एक
चेडू म्हाका एक तांगेले एक संभोग जावचे टायमार रॉंग टायमार जाले म्हणून तांकां एक राक्षस आशिल्ले चेडू, राक्षस स्वभावाचे, राक्षस गुणाचे एक चेडू त्यांनी जन्म आयली म्हणून. तशीच तांणी हांगा 3 जन्म तांकां मेळटा, हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू, रावण आणि कुंभकर्ण, आणि तदनंतर चैतन्य महाप्रभूलान तो जय आणि विजय म्हणून, जगाय आणि मधाय म्हणून अशी 3 जन्म करून तांणी वापस तांगेले हाका गुणा वैकुंठ लोकाक तांणी वतात. अशें आमी पळयलें चतुष्कुमाराले एक जीवन आणतो की एक खंयचे एक प्रायरी आमी भक्ती करत, भक्ताल संग करत आणि आमी ज्ञान प्राप्त करत, आमके एक भक्त जावच खातीर आमके एक व्हड ज्ञानी जावचे आवश्यकता ना. एक व्हड आमके एक बरे एक एजारी सर्टन एजारी आमके एक भक्ती करका अशी काय ना. आता युजली मस्त लोकांना एक हे उरता, विचार उरता, अरे आता खंय भगवतगीत वाचचे, भागवत वाचचे, आता खंय भक्ती करचे, ते पुरा म्हणतार जायना, पुढे काही काम उरना, जबाबदार उरना, तेन्ना देवाल माळ घेवन बसचे असता न्हय. आमी केन्ना नवीन लोक आमी प्रचार करता की तुम्ही भक्तींत येवका, देवाल भक्ती करका, हे जगान कितले त्रास आसा, हातूंतल्यान आमी पुरा भायर पडका, आमगे जीवन उद्धार करून येवका म्हणून सांगता. तरी आनी कितली काळ आसा, आमी मानतार जायना, पुढे आता खंय चेडवां व्हड करका, तांगेले शिक्षण की, तांगेले वर्डी की, हे पळोवका, अशें म्हणून तांणी दिवस काडपाक जाल्यार भक्ती करच्याक केन्ना भक्तींत येता ती तेन्ना भक्ताक एक गिल्ट फील जाता की भले भक्त कोण उरो, एक कोणे 10 वर्सां चेड आसतना येता ती, केन्ना 15 वर्सां यंग एजार येता ती, कोणे 25 वर्सां येता ती, कोणे 50 वर्सां येता ती, कोणे 80 इयर्सार वरे आयिल्लो आसा. तांणी येता ती तेन्ना तांकां मस्त दुख्ख जाता. लेट एजार तांणी केन्ना येता ती मस्त दुख्ख जाता. अरे म्हगेली यंग एज आशिल्ले, म्हगेली बॉडी, म्हगेली हेल्थ इतलो फिट आशिल्ले, त्या टायमार हांव कितलो भक्ती करत आशिल्ले, कितलो सत्संग करत आशिल्ले, कितले सेव करत आशिल्ले देवाले, भक्ताले. आतां म्हगेले कांय जायना मू, कितले लेट जालें हांव येवन, इतले वर्स म्हगेले व्यर्थ गेले म्हण अशी मस्त दुख्ख जाता. ताका परम पूज्य राधानाथ स्वामी सांगता की जाल्यार खंयचे एज खंयचे एक वेस्ट जायना, खंयचे एक व्यर्थ जायना, कोणाक अशी गिल्ट फील करून घेवची आवश्यकता ना. जाल्यार आमकां केन्ना कशी खंयच्या परिस्थितींत आमगे कृष्ण भावना मेळटा तेचे आमगेले भाग्य म्हण लेखून आमकां कितलो करचें आसा, आमगेले पुरो प्रयत्न घालून आमी देवाक प्राप्त करयता, देवाक प्रसन्न करयता, देवाक प्राप्त करयता. आमगेले कसले सिच्युएशन आसा, आमगेले कसले लेवल आसा, आमगेले कितले कॅपेबिलिटी आसा, तितले करून आमी भक्ती करून, भक्ताल सेव करून, देवाल सेव करून, देवाल नांव घेवन आमगेले जीवन धन्य करून घेवता म्हणून तांणी सांगलें. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद. कसले चूक आसलेली आसलेली क्षमा पावता. हरे कृष्णा. ऋषिगोपी माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही घरकडे अशी जल्लारी तुम्ही आयलींची, तुमगेले एक सेव करका आमगेले मायगेल गोस्कर म्हणटा तुमगे कायलीची. सो आमकां आज तुम्ही चतुष्कुमारा हे सांगून आमकां मस्त धन्य केलें. आयकलींची आमी मस्त पटी जल्लारी कितले पटी आयकले आयकुया म्हळ्यार बोर दिसना. हे तितले खुश जाता आयकुच्याक. भक्ताल काणी, देवाल काणी, कृष्णाल काणी अनेक ऐकूया म्हण जाता. मस्त मस्त धन्यवाद ब्रजगोपी माताजी तुमका. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता. कोणाक कसले प्रश्न असले प्लीज निमगे याची. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. मथुरा माताजीला तसं तुमगेल या तसल कंडिशनरी तुम्ही आज क्लास घेतली म्हणत रियली तुमगेल ग्रेट सेवा. माताजी एक्चुअली हांका जय विजयाक देव ऑप्शन दित की तुमका 3 जन्म मिगेल वैरी जावन ना 7 जन्म भक्ती जावन सो तुम्ही दोन्ही सांगले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू रावण कुंभकर्ण जाल्यार कृष्णाल हांतू शिशुपाल आणि दंतवक्र वय आणि कसं म्हळ्यार ते जगाय आणि मादाई तांगेले म्हाका म्हळ्यार
क्लियर चैतन्य चरितामृत तो आस की पुर आचार्य विंगड बुक तू आस दिसत म्हणलें ताव चैतन्य चरितामृत जे विजले म्हळ्यार गुतना मागीर केलो आता कित्येक बोनस जन्म मेळ्ळो आसता हे वय, बूक वय. तीन राक्षसांत तो गेले तांणी एक वय. ते राक्षस प्रवृत्तीन तो आशिल्ले जाल्यार तांणी वय. भक्त जावन भक्ती करचेक अवकाश तांकां जगाय मदायलान तो तांकां मेळ्ळे वय 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 आशा पुरो आणि कसं म्हणून माताजी म्हाका केन्ना एक सांगच्याक कळना म्हळ्यार आता मध्व संप्रदाय सौत श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जाल्यार कुमार संप्रदाय आनी निंबक संप्रदाय जन खंयची रिजन आसाची तुमी गोतस तुमकां नॉर्थांत आसा कुमार संप्रदाय नॉर्थांत आसा ती जाल्यार बाकी श्री संप्रदाय आणि ब्रह्म माधव संप्रदाय हांगेल सकड साऊथांत ते तांगेल मस्त प्रचार हे सकड मस्त जाता असता जाल्यार बाकी दोन संप्रदाय तांगेले इतलो प्रचार इतलो मुखारसून तांगेल गेल ना इतले तांगेल बद्दल आमकां गोतना अशी ऍक्च्युली हांनी कोण विठ्ठल म्हळ्यार पंढरापूर तांणी कुमार संप्रदाय म्हणटाची ते खरे वे ते म्हाका इतलें गोतना माताजी वय ते इतलें काय डिटेलान गोतना माताजी वय वय म्हाकाय ते म्हाकाय गोतना म्हाका खंयचे हे दोन विषय कळयना तेका तर हांव तुमगेला निमगेलेले ओके माताजी धन्यवाद तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही आज तसल कंडिशनरी तुम्ही क्लास घेतले तुमगेल सेवा तसल सेव खंयचे एनी परिस्थिती सेव करच्याक रेडी आसता भक्त म्हळ्यार तुम्ही एक मॉडेल एक एग्जाम्पल जावन आमकां दिलें मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी तेच एक आमकां प्रभुपाद स्वामीन दिल्ले की आमकां खंयचेय परिस्थिती आसल्यार देवाल उदगास काडटा म्हणून आमी अशी बसल्यार नाका आशिल्ली मात्यांत विचार येता आसता अंत म्हूण एटलिस्ट लेक्चर प्रिपेअर करणं माते दुसऱ्यांत घालणं एटलिस्ट आमी देवाल स्मरण करूं येता म्हणून हे एक अवकाश हांव करून घेतलो हरे कृष्ण आनी कोणाक क्वेश्चन निमगुचे आसा जे गोपी माताजी लागी सतीश कुमार रिलेटेड जो म्हणना तुम्ही खंयचे क्वेश्चन निमगे येता माताजी लागी तांणी प्रत्येक काय आन्सर दिवच्याक रेडी आसची